सॉरी तुमकां सगळ्यांचे स्वागत करता, नमस्कार करता. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाज्या मदीं म्हाजो बरो मित्र, म्हाजो सगळो सहकारी, म्हाज्या वॉर्डान म्हाका एवरी टायम सपोर्ट करपी बाब गौरीश नायक म्हाजे वांगडा आसा. तसोच म्हाजो चायल्डहूड फ्रेंड म्हटल्यार जाता, जो म्हाजे कडसून पयलींसून म्हाका ईच एंड एवरी बऱ्या वायटा सुखाक म्हाजे वांगडा आसता. तो म्हाजो मित्र बाब आफाक, शेख आफाक हांगा मुंबयला आसा. हे प्रेस कॉन्फरन्स हाडपाक कारण इतलेंच की लोकांच्या नदरेन म्हाका एक मेसेज पावोवपाक जाय. आयज तुमी पळयलें आसतलें SIR जाला, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन. ज्या रिविजनान खरोखर सरकारान बरे स्टेप घेतलेले आसा आनी हे बरे स्टेप घेवन आयज आमी दाखोवन दिलेले आसा, सरकारान दाखोवन दिलेले आसा की जे जाग्याचे डबल वोटींग आसा किंवा ज्या जाग्यार पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर आसा किंवा ज्या जाग्यार कोण एक्सपायर जाल्लेले आसा हेंची नांवां आमी रिविजन केल्लेली आसा. बरी गजाल आसा. ऑल ओवर 24 मतदारसंघार आमी ओवरऑल पळयता पळय, खरंच बरी गजाल जाल्लेली आसा. SIR बरो कॉन्सेप्ट आहा, बरें केल्लेलें आसा. हांवें सुद्दां फूल सपोर्ट केल्लो आसा ताका. पूण तुमी आयज पळयता आसले 40 मतदार भितर वास्को मतदार हितून 11,657 म्हणजे जवळ जवळ 11,500 वोटींग कट जाल्या. हे एकदम हायेस्ट वोटींग कट जाल्लेलें आसा. तुमी आयज पळयता आसतले जे कितें प्रॉब्लेम जाला ना, आयज तुमी पळयता आसतले की ओवरऑल जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पैकी वास्कोन 11,500 वोटींग कॅन्सल जाल्लेले आसा, वीच इज पिशेपणां जाल्लेले आसा. म्हाका दिसत ना 11,500 वोटींग कट जातली कशी. हांगा खंयसर तरी म्हाका डावट आसा, कन्सर्न खंय ऑफिसर्स आसा पळय तेंच्यांनी सारकें करूंक नासलें, खंय तरी मिसगायड केलें आसतलें. आयज हांव तुमकां एक एक्झाम्पल सांगूंक शकता. हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण जवळ जवळ 40 ते 50 100 म्हटल्यार जाता 2 दिसान 100 जाण तरी म्हाका म्हाज्या वॉर्डाचे म्हाजे ऑफिसान येयले आनी म्हाजे स्ट्रॉंग सपोर्टरांची नांवां कॅन्सल जाल्लेली आसा. आनी म्हाजे स्ट्रॉंग सपोर्टरांची नांवां कॅन्सल जाल्लेली आसा. आतां तोंडाचेर आमचें कावन्सील इलेक्शन आसा आनी ह्या टायमाचेर आमच्या वोटरांची नांवां आयज म्हजो आफाक आसा, आफाकाचो व्हडलो भाव आसा, तेजी भयण आसा, ते भयणीचें नांव कॅन्सल जाल्लेलें आसा. अरे इतली वर्स तिने हांगा वोटींग केल्लें आसा. हांव स्वता थंयसर तिका घेवन गेल्लो आसता. तेणी कन्सर्न डॉक्युमेंट दिल्लेले आसा. डॉक्युमेंट दिल्लेले आसतना सुद्दां तेंच्यांनी कॅन्सल केल्लेलें आसा. हांव म्हणटा जेन्ना नोटीस काडली, कितेंय कन्सर्न फॉर्मान कितें तुमकां हेंकी पेंकी दिसलें जाल्यार तुमी तांकां नोटीस काडलेली आसा. नोटीसाक तुमचें कितें रिक्वायरमेंट आसलेलें? एक पासपोर्ट, एनी वन डॉक्युमेंट. हेंच्यांनी पासपोर्ट दाखयलो, हेंच्यांनी आधार कार्ड दाखयलें, रेजिडेंट हावस टॅक्स दाखयलें. इतलें दाखोवन सुद्दां ओके तुमचें नांव कन्सिडर करता म्हणून सांगलें, तांकां धाडलें आनी आयज ते रोलार पळय ताचें नांव ना. अशें कितें जावपाक जाय? म्हणजे खंयसर मुद्दम केला काय दिसता काय ना? आय डोंट नो वेदर दीस ऑफिसर्स आर प्रेशरायज बाय समवन. म्हाका खबर ना तांकां प्रेशर केला काय कितें. आतां कितें आसा, आतां नांवां कट केल्लेलीं आसा. आतां हांव लोकांक कितें सांगतलो? हांव एकूच तुमच्या माध्यमांतसून हांव घेवपाक कारण इतलेंच की म्हाजें ऑफिस सतत 24 तास ओपन आसतलें. तुमी म्हाज्या ऑफिसांतसून पूर्ण म्हाज्या वॉर्डाच्या लोकांक सांगतात, इवन वास्कोच्या लोकांक सांगता हांव, म्हाज्या ऑफिसांतसून तुमी नांवां कोणाकोणाचें आपय अपलोड करून घेयात. सेकंडली आयज हे जे जुनियन केस आहा, जुनियन केस जेन्ना आसा म्हाज्या वॉर्डान टोटल 4,005 वोटींग आसा. 4,005 वोटिंगांतले म्हाजे 1,046 वोट कॅन्सल जाल्लेले आसा. 4,000 1,046 वोट कॅन्सल जाला म्हणजे कितें? हांव एग्री करता, एक 300 वोटींग, 400 वोटींग, 500 वोटींग कॅन्सल जातलें आसलें. 1000 म्हणजे कितें? आयज म्हाजे कडेन सगळे जाण येतात. आख्खे रॉड्रिगीस फॅमिली, डॉमिनीक, आयज तुमकां सगळ्यांक वळखता आसत, तुमी सगळ्यांक वळखता. आंतीक मनीस तो डॉमिनीक, ते फॅमिलीचेंच नांव ना, ते चेडवाचें नांव ना, ते जाव्याचें नांव ना, त्या भुरग्यांचीं नांवां ना, नांवांच ना. हें कितें? पण सेकंडली हांव जेन्ना म्हाज्या वोटरांक जेन्ना प्रोटेस्ट मारलो, जेन्ना पळयतालो हांवें म्हाजे BLO दिल्लेले, BLO 2 दिल्लेले आसा म्हाज्या वॉर्डाचे. म्हाज्या 5 बुथाचे म्हाजे BLO 2 दिल्लेले आसा. ह्या BLO 2 प्रोटेस्ट मारूंक ना. खंयचो तरी मांगरांचो कोण एकटो येता, संतोष किटले म्हणून, तो तेणी म्हाज्या वोटराचेर प्रोटेस्ट मारलेले आसा, वीच इज रॉंग. जेन्ना प्रोटेस्ट मारतलो म्हाजो बुथाचेर खंयचो कार्यकर्तो ताका खबर आसता ते हांगा लोकांक खंयसर तो भायल्या दुसऱ्या वॉर्डाचे किंवा दुसऱ्या पार्टाच्या लोकांक हांगा रायट ना. त्या मनशाक हांवें धरलो गट. त्या मनशाक आफाकाच्या भयणीचेर तेणी प्रोटेस्ट मारलो. त्या मनशाक तेणी घट धरलो. तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, आपले कार्ड कोण घेवन गेला आनी तेंच्यांनी प्रोटेस्ट मारलो म्हणटा. म्हणजे जालां कितें? हांव सांगूंक सोदतां, ह्या ऑफिसरांक समज कितें प्रेशरायज आहा जाल्यार तेंच्यांनी शिटकावणी घेवपाची. हांव सरकारान आसा
हांव रुलींग सरकाराचो, हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो, हांव बीजेपीचोच मनीस, पूण कितेंय करप सारकें न्हू. हें जें जालां पळय रॉंग जालां. हांव स्पेशली म्हाज्या वरान म्हणटा, म्हाज्या वास्कोन म्हणटा, जें कितें जालां पळय तें इवन हांव हितून सुद्दां हांव ऑलरेडी एम एल ए कसो सांगतलो सुद्दां की हे जें जालां पळय आमच्या वोटराचें आमकां वोटींग नांव प्रिस्टेंट करपाक जाय. आमी आतांच आयकलेलें आसा की कलेक्टरान 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. समज कोणाक चॅलेंज करपाक जाय चॅलेंज करपाक जाय म्हणून. पूण म्हाका दिसता वास्को मतदारसंघात समज 11,000 आसा, वास्को मतदारसंघात समज 11,000 वोटींग आसा, जाल्यार 7 दिसान 11,000 वोटींग आमकां हें करून गावतलें. 11,000 चड 6,000 तरी 7 दिसान तांकां जातलो टायम जातलो. सो हांव रिक्वेस्ट करता कलेक्टरा कडेन जे 7 दीस ते पावचे ना, एटलिस्ट 1 म्हयनो तुमी आमकां टायम दियात, ज्या जाग्याचेर आमच्या वोटरांक आमकां एक चॅलेंज करून तांकां तेंचो न्याय मेळचो अशें म्हाका दिसता. आयज खूब जाण येयले ते म्हणटा आमी कितें करपाचें, म्हाकाय खबर ना कितें करपाचें पळय तें. हांव खंय व्हरतलो तांकां, मामलेदारान व्हरो, कलेक्टरा कडेन व्हरो, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हरो, काय आमदारा कडेन व्हरो. हांव ब्लँक जाल्लो आसा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतून हांव अपील करता की समज ह्या डेप्युटी कलेक्टरान जेन्ना ARO काय कोण आसलो पळय तेंच्यांनी खंय तरी गायड केला आसलें, मिसअंडरस्टँडींग केला आसलें, की खंय तरी एक लिस्ट तेणी एड करूंक नासतली, ती तेंची सारकी परती करपाची. आनी कलेक्टराक एक अपील करता, रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी मातसो आमकां 7 दिसा जाग्यार 1 म्हयनो टायम दिवपाचो म्हणून. आयज आमच्या मदीं गौरीश्वर आसा, आफाकूय आहा, तो तेची प्रतिक्रिया तुमकां जाय तो तें सांगतलें. तो खूब पयलीं म्हणजे ताका वोटींग नासतनासून तो हांगा ह्या वॉर्डाचो, हो सुद्दां ह्या वॉर्डाचो. हेंका खबर आहा हेंचे कडेन कशें येता पळय तें. पळय तूं एक तुजें इन्सिडंट सांग. पत्रकार भावाक नमस्कार करता. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या दीपक भाईन घेतलेली आसा, जी SIR जो आयज आमच्या वास्को मतदारसंघात जी 11,657 वोटींग डिलीट जालेले आसा, म्हटल्यार 2 दीस पयलीं प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आयकल्लें की गोंया भितर म्हाका दिसता वास्कोन हे वोटींग चड डिलीट जालेले आसा. आनी वोटींग डिलीट जावपाक कारण म्हटल्यार जे आमच्या आतां दीपक भाईन ऑलरेडी सांगलेले आसा की आमच्या मतदारसंघात ह्या वॉर्डा भितर जे लोक वॉर्ड नंबर 12 जे लोक आसा तांच्या भितरले आमचेच कार्यकर्त्याची नांवां जी आहा ती डिलीट जालेली आसा. डिलीट जाला कित्याक की दुसरो कोण तरी येवन तेजेर ऑब्जेक्शन घालून ते नांवां तेंच्यांनी डिलीट केलेले आसा. आमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता लोकांनी आमकां सगळे सांगलेले आहा की बाबा आमी ह्या वाड्यार रावतात, आमचे पुर्वज हांगा आशिल्ले, तांचेच नांवां डिलीट जालेले. आतां जस्ट भाईन आमच्या डॉमिनिक रॉड्रिगीसाचे एग्जाम्पल घेतले. अशे कितलेशेच अशे एग्जाम्पल आसा जी ह्या वॉर्डांतल्यान आमची नांवां जी डिलीट जालेली आसा आनी आमकां तांच्या कडेन समोर तोंड ना की बाबा ते कशें तांकां ते हे करचे, परत तांकां त्या रोलार हाडपाचो. जो आतां आमी डिमांड केलेलो आसा की ARO जावं कलेक्टराक डिमांड केला की जे चॅलेंज करपाचो 7 दिसाचो टायम आसा तो टायम आमी एक्सटेंड करपाक जाय. ना म्हटल्यार म्हयनोभर आमी तांकां दिवपाक जाय, कित्याक खंयचेच डॉक्युमेंट हे 7 दिसा भितर तांकां मेळचे नात. जावं रेजिडन्स म्हण नाका, जावं पासपोर्ट म्हण नाका, जावं आनी खंयचे डॉक्युमेंट्स हे तांकां 7 दिसा भितर तांकां कशेंच मेळचे ना. आमी जस्ट AROक रिक्वेस्ट करतात की तुमी खंयच्याच एका प्रेशराक जावचे न्ही. आनी जे आमचे वोटर्स जे जवळ जवळ 1,046 जे वोटर्स आमचे डिलीट जालेले आसा तातूंतले एटलिस्ट आमकां 5 ते 6 जे आमचे जेन्युअन वोटर आसा आनी आमचे तोंडावेले मनीस आसा तांकां आमकां लोकांक अपील करून तांकां आमचे जे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपाक तांकां टायम दिवचो, तितलेच प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां रिक्वेस्ट करता. मैं ज़्यादा बड़ा बात नहीं करूँगा, एक ही इंसिडेंट बोलूँगा मेरे बहन के बारे में, जिसका वोटिंग लिस्ट से नाम कटवा दिया था. तो उस वजह से अभी मेरी बहन का जिसने प्रोटेस्ट मारा था उसका नाम था संतोष केटली करके कोई. मैंने जाके फाइंड आउट किया, संतोष केटली तो मेरी बहन को जानता है, वो मेरी बहन को नहीं जानता. इधर बुड्ढे भाट से लेके वास्को से ले इधर बायना से लेके जितने बायना में सबसे कुछ दीदी कौन है, वो लोग के माँ बाप भी उसको दीदी बोलते हैं. ट्यूशन टीचर और ट्यूशन लेती है उसको दीदी बोलते हैं. ये उसको जानता नहीं और प्रोटेस्ट कर रहा है, ये इधर नहीं रहती है. और जब उसको जाके पूछा गया तो बोलता अपने को मालूम नहीं, मेरा वोटर ID ये अपना कुछ ID लिया, वो लोग ने आधार कार्ड लिया, किसने जाके किधर से किसी का ऑफिस में जाके प्रोटेस्ट किए. ये ऐसा चल रहा है. ये क्यों काय के लिए पता नहीं. हम लोग फिक्स वोटर है यहाँ के और हम लोग पहले से क्यों बोल के काय के लिए. हम लोग कर्नाटक से आए हुए, वी आर बॉर्न इन गोवा, हम लोग के एंसेस्टर्स इधर थे सबका. इवन मेरे फैमिली में मेरा भाई का लड़की का उसका भी अभी कट किया है, दूसरी बहन की उसकी 3 एक लड़की है 2 लड़के हैं, उन लोग का भी कट किया जो कि लास्ट टाइम वोट किया था उन लोगों ने. ऐसा
और अभी वो लोग बोल रहे हैं 7 दिन में डॉक्यूमेंटेशन दे दो। 7 दिन में ओके डॉक्यूमेंटेशन देंगे, इधर उधर कर दे, कभी कभी एक ऊंच नीचे हो जाएगा, लेकिन 7 दिन में नहीं होएगा। बीच में छुट्टियां आएंगी, बीच में अभी एसएससी बोर्ड का एग्जाम्स है, किधर से क्या क्या करेंगे हम लोग? वो लोग को ले जाके उधर बैठाएंगे। अभी रमजान भी चल रहा है, टाइम नहीं है, बीच में छुट्टी आएंगी, उधर ऑफिसर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? ऑफिसर उधर सीख रहा है, वो डॉक्यूमेंट हम लोग को साइनिंग, वो ऑफिसर नहीं रहता साइनिंग के लिए, वो ऑफिसर आए नहीं 2 दिन बाद आओ, तो ये 7 दिन में नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट हम लोग को 1 महीना तो चाहिए डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए। जितने जो भी नाम है इधर कट हुए ले, सब जान पहचान वाले के नाम कट हुए ले। ऐसे नहीं कोई बाहर से आया हुआ है, कोई दूर से आया हुआ नहीं है, यही के लोग हैं। इतना ही मेरा सरकार से विनती है कि हम लोग को 1 महीने का टाइम दो डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू।